नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसामच्या भेमजीत केले जनसभेक केले संबोधन. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार मुखेलमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हांच्या फुडारपणा खाला घडटले. प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो विश्वास. देशांत जायत्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि सैमीक वायूचो साठो उपलब्ध आसा. खरीप पिका खातीर लागपी बी लेगीत जाय तितल्या प्रमाणात शेतकामत्यांक मेळटले. आंतर मंत्रालय पत्रकार परिशदेंत माहिती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्वताची गणना करून गोंयांतल्या जनगणनेक केलो आरंभ. जनगणनेक लोकांनी तेंको दिवपाचें मुखेलमंत्र्यांनी केलें आवाहन. आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या मातृत्व येवजणेक स्कॉच भोवमान जालो फावो. सरकार अंत्योदय येवजणेचेर काम करता, मंत्री तवडकार हांणी सांगलें. आयच्या नवो आयकर कायदो 2025 जालो लागू. नव्या आर्थीक वर्साक रेल्वेच्या तिकेट आरक्षण आनी तिकेट रद्द करपाच्या नेमान जाला बदल. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आसामच्या भिमाजी जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचार सभेक संबोधित केलें. ह्या जनसभेक थळावे कार्यकर्ते आनी नागरीक व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. प्रधानमंत्र्यांनी केंद्र सरकाराच्या तरेकवार कल्याणकारी येवजण्यांची म्हायती आपल्या उलोवपांतल्यान दिली. तेच प्रमाण आसामांत केल्ल्या उदरगतीच्या वावराविशीं तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान उल्लेख केलो. इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। आप मुझे बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। आसामांतले नवे सरकार भारतीय जनता पक्षाचेच आसतले आनी समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी खरपणान करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6 शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। काँग्रेस शासनाच्या काळात कम्युनल व्हायलन्स बिल सरकारान हाडिल्ले. ह्या कायद्याक लागून धार्मीक तणाव वाडपाची शक्यताय आशिल्ली, म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान हो कायदो जावपाक दिलो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काँग्रेस पक्षाचेर टिका करतना सांगलें. असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6 शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। अस्तंत बंगालान वेंचणुके पयलींच्या राजकीय विधानाक रंग चढपाक लागला. वेंचणूक आयोगाक पत्र बरोवचे परस ममता बॅनर्जीन आपल्या पक्षाचेर चड लक्ष केंद्रीत करचें असो उलो अस्तंत बंगालांतले भाजपा फुडारी दिलीप घोष हांणी दिलो. मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ, ये सब प्रेम पत्र लिखना बंद करिए। चुनाव आ गया है, पार्टी संभालिए
बंगाल तो आपसे संभाला नहीं गया है, वो हम देखेंगे। आप तो पार्टी को संभाल लीजिए, बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो बनर्जी बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं मुसलमानों को भड़काने का, हिंदुओं को भड़काने का, झगड़ा लगाने का। अभी तो मुसलमानों को डराते थे हिंदू, आरएसएस, बीजेपी तुमको खत्म कर देंगे। अब हिंदुओं को डरा रहे हैं, क्यों? देखो, एक समुदाय है, 1 सेकंड में खत्म कर देगा। अस्तंत बंगालान फॉर्म 6 वेल्यान राजकारण तापपाक लागला जाल्यार SIR वेंचणुकेंतलो एक खर मुद्दो जावन मुखार आयला। ह्या मुद्द्याक लागून वेंचणूक आयोग आनी ममता बॅनर्जी मदीं शाब्दीक झगडी जातना दिसून येता। ममता बॅनर्जी SIRचो मुद्दो करून मतांचेर ध्रुवीकरण करपाक सोदता असो आरोप भारतीय जनता पक्षान केला। 7 एप्रिल मेरेन ह्या संदर्भातली कोलकाता उच्च न्यायालयातली सुनावणी पुराय जातली अशी माहिती कोलकाता उच्च न्यायालयान सर्वोच्च न्यायालयाक दिल्या। आता मेरेन 47 लाख मतदारांची सुनावणी पुराय जाल्या। जेन्ना हो मुद्दो न्यायालयीन लढायेंतल्यान कडेक वचपाक लागलो तेन्ना फॉर्म 6 वेल्यान तृणमूल काँग्रेस पक्षान रान उठोवपाक सुरवात केल्या। मुखेल वेंचणूक आयुक्ताच्या कार्यकाळा मुखार तृणमूल काँग्रेस पक्षान धरणे धरले। ह्या वेळार तृणमूल काँग्रेस पक्ष आनी भाजपा मदीं झटापटी जाली। बिहार आनी उत्तर प्रदेशाच्या मतदारांक अस्तंत बंगालांतल्या मतदार वळेरेन घुसोवपाचो यत्न जाता असो आरोप तृणमूल काँग्रेस पक्षान केलो। अस्तंत बंगालाच्या वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केला की फॉर्म 6 वेल्यान तृणमूल काँग्रेस पक्षान घाल्लो गोंधळ निराधार आसा। एक बार आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, अगर आप स्थानांतरण करते हैं एक स्टेट से अन्य स्टेट पे या एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आप फॉर्म 8 भरते हैं उसमें। फॉर्म 6 तो जब ही होगा आपका जब आपका जो है वोटर रोल में नाम नहीं है, और इसका वेरिफिकेशन जो है फॉर्म 6 की किसी को वोटर ऐड करने की खाली पावर ERO की है। फॉर्म 6 दाखल करपाची आता कसलीच गरज ना। वेंचणूक आयोगाकूच मतदारांची दिशाभूल करता अशें तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे फुडारी कल्याण बॅनर्जी हांणी सांगलें। Act and rules and under the spirit of the orders of the Supreme Court passed earlier, there is no scope to deposit Form 6 at this stage. But the Election Commission has said it can be deposited. But it is an oral observation of the Supreme Court, that this cannot be done. आयज राज्यसभेन गोयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी गोंय मुंबय द्रुतगती मार्गाच्या कामांत जावपी विलंबाविशीं हुस्को उक्तायलो। शून्य वराच्या काळांत तांणी सरकाराचे ह्या विशयाचेर लक्ष वेधलें। कोकण पट्ट्या खातीर आनी गोंया खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 66 म्हळ्यार जीवनदायिनी आसा। ह्या मार्गाच्या उदरगतीक लागून पर्यटन, उद्देग, वेवसाय हांची उदरगत जातली अशें तांणी आपल्या सुचनेंत मांडलें। I rise to the attention of this august house to an important matter concerning the ongoing widening and upgradation of National Highway 66, the vital corridor connecting Mumbai and Goa. The situation became particularly severe during the monsoon season. Heavy rainfall further worsens already incomplete stretches, leading to traffic congestion and an increased risk of accident. This causes immense hardship to daily commuters and poses serious safety concern for all road users. Given the strategic and economic importance of this highway and approaching monsoon, it is imperative that the project be completed at the earliest on a priority and time-bound basis. Chairman Sir, I therefore request the government to take immediate steps to expedite the remaining work on National Highway 66, ensure better coordination among all stakeholders, and provide a clear timeline for its early completion, especially before the onset of the upcoming monsoon. गोयचे राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांची भेट घेवन गोंयांतल्या शेतकारांक PM किसान येवजणे खाला आस्पावीत करून तांकां आर्थीक मजत दिवची अशें मागलें। गोंयांत सुमार 52,581 शेतकार शेत लायता, जातूंतल्यान फकत 6,296 शेतकारांकूच ह्या येवजणेचो लाभ मेळटा हें तांणी केंद्रीय शेतकी मंत्र्यांच्या लक्षांत हाडून दिलें। अस्तंत आशियाईन सुरू आशिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर आयज आंतर मंत्रालयाची बसका जाली। हे बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत शेती विशीं आनी तेल तशेंच सैमीक वायूच्या पुरवणे विशीं सविस्तर म्हायती दिली। भारतान फुडल्या 2 म्हयन्यां खातीर कच्च्या तेलाची आवक निश्चित केल्या।
भारताकडेन जाय तितल्या प्रमाणात कच्चे तेल उपलब्ध आसा आणि सगळे तेल शुद्धीकरण कारखाने आपल्या पुराय तांकीन काम करता. संवसारभरात कच्च्या तेलाचे मोल वाढला तरी लेगीत भारतातल्या नागरिकांचेर या वाडिल्ल्या मोलाचो परिणाम जावचो न्हय म्हणून सरकारान उत्पादन शुल्क उणें केला अशी माहिती पेट्रोलियम आणि सैमीक वायू मंत्रालयाच्यो सचिव सुजाता शर्मा हिणी दिल्या. लगभग 2 महीने पहले जो ब्रेंट $70 पर बैरल की रेंज में चल रहा था वो आज $100 के ऊपर पहुंच चुका है. इसके बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है. घरेलू उपभोक्ताओं को इंटरनेशनल जो वॉलेटिलिटी है प्राइसेस में उससे बचाने के लिए आप जानते हैं भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को बचाया जा सके और प्राइस में कोई भी वृद्धि न हो. मैं सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि इसके चलते कृपया पैनिक बाइंग से बचें. कल हमने लगभग 60 लाख सिलेंडर डिलीवर किए हैं. खरीप हंगामाच्या तयारी खातीर सरकार पुरायपणान तयार आसा. खरीप पीक तयार करपा खातीर जाय तितल्या प्रमाणात बी उपलब्ध आसा. राज्याकडेन चर्चा करून तयार जाल्ल्या पिकाची खरेदी लेगीत करपा खातीर व्यवस्था निश्चित केल्या अशें शेतकी कल्याण मंत्रालयाच्यो सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी हांणी सांगलें. On 30th, the Secretaries of Fertilizer as well as Agriculture jointly took a VC with all the state agriculture secretaries in which it was emphasized that the macro availability should translate into an equitable and a timely distribution in the last mile. States have also been requested to take up special drives so that there is no hoarding or black marketing or cross-border smuggling or diversion of fertilizer to non-agricultural uses. The states have also been asked to encourage biopesticides and other sustainable methods, so we are in a comfortable position with agrochemicals as of today. The price situation is also being monitored for the wholesale prices of all agro-commodities. By and large, they are within the normal range as they have been in the past few years. खबरापत्रान आता घेऊ एक ल्हानसो विसो. संजोग यात्रा ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. सुन भारत की नारी तू मत बनना बेचारी. ये है परदादा परदादी एजुकेशनल सोसाइटी, जहां शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण एक साथ चलते हैं. भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें. जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका. देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आमची जनगणना आमचो विकास हे घोशवाक्य घेवन आयच्यान गोंयांत जनगणनेक आरंभ जालो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज जनगणने खातीर उक्ते केल्ल्या पोर्टला वरवीं स्वताची नोंदणी करून गोंयांतल्या जनगणनेचो आरंभ केलो. हातूंत प्रत्येक मनीस स्वताक https://asc.census.gov.in ह्या संकेतथळाचेर वचून स्वताची गणना नोंदोवपाक शकता. मुखेलमंत्र्यांनी दर एका नागरिकाक ह्या जनगणनेक स्वताचो वांटो उखलचो अशें आवाहन केलां. ह्या वेळार उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव IAS आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. स्वताच्या गणने खातीर हे पोर्टल 15 एप्रिल मेरेन उक्तें आसतलें.
कारापूरच्या थळाव्या लोकांनी गावात येवपी लोढा घर निर्माण प्रकल्पाक विरोध केला. दिवचलच्या मामलेदाराक हे विशीं थळाव्यांनी निवेदनपत्र भेटयला. या वेळार थळाव्यांनी मोर्चा काढून या प्रकल्पाच्या विरोधाविशीं जागृताय केली. पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित सुवातेची पळोवणी करून नियाळ घेतलो, पण थळावे ह्या गजालींत समाधानी नात. या प्रकल्पाक लागून गावांत आशिल्ल्या काजू उत्पन्नाचेर परिणाम जातलो. तेच प्रमाण मोठ्या प्रमाणात दोंगर कापणी जातली अशें थळाव्यांनी खबराकारांकडे उलयतना सांगलें. आज जो मेगा प्रोजेक्ट जो कारापूर ह्या गावांत येता ताका विरोध करपा खातीर सगळे मुवमेंट कारापूर गावांत सर्वण पंचायतीन चालूच आसा. पण तेचोच एक भाग म्हणून जी टेनंटेड प्रॉपर्टी जेंची कुळांची नांवां त्या जाग्यांचेर लागलां, तेंची शेतां आसा, ते काजू आसा, बागायती आसा, तांकां थंय वचपाक वाट ना. ती वाट क्लियर करपा खातीर 13 मार्चा खातीर एक रिप्रेझेंटेशन मामलेदाराक दिल्लें. बट दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार काल जेन्ना फॉलोअप करपाक गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते लेटर थंयच पडून आसा. कोणी दखल सुद्दां घेतली ना हेंची. काल तेन्ना जेंकां सांगलें की आयज आमी विचारपाक येतले तेन्ना ते लेटर काडून मामलेदाराक एड्रेस केला. सो आयज आमी परत एकदा रिमायंडर घेवन येयल्ले की टेनंटेड प्रॉपर्टीज पयलीं तेंची वाट क्लियर करा. तांकां आपल्या शेतांनी तांकां काजू बागायतींनी वचपाक तांकां वाट दवरात, कारण सगळें कॉन्क्रिटायझेशन चालू आसा थंयसर. सो मामलेदारान कॉग्नायझन्स घेतला. इमिजिएटली बाय नेक्स्ट वीक सायट इन्स्पेक्शन शेड्यूल करता म्हटलां आनी एक एश्युरन्स दिला की तेंच्यो वाट्यो तो क्लियर करून दितलो म्हणून. ती वाट क्लियर करून दिवपाचो फर्स्ट फेज आनी फेज वायज आतां मुवमेंट जो आसा पळय तो स्टार्ट जातलो. दीनदयाळ भलायकी कार्डाच्या नूतनीकरणा खातीर कुडतरी मतदारसंघात शिबिराचें आयोजन केल्लें. 23 मार्च ते 4 एप्रिल मेरेन हे शिबीर चलतलें. कुडतरी मतदारसंघातल्या लोकांनी ह्या शिबिराचो लाभ घेवचो आनी आपल्या कार्डाचें नूतनीकरण करून घेवचें अशें आवाहन कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केलां. मातशें फोन मोबायल चॅक करे, तुमकां एक मॅसेज येतली रिन्युअल कार्डाची, रिन्यू करपाची. दीनदयाळ कार्ड, हेल्थ कार्ड, तुमकां खंय मेडिकला बी फॅसिलिटीज जाय जाल्यार मागीर तें कार्ड जाय पडटा. वखदार आसना, सारकें आसना. मातशें चॅक करे. आनी कोण येयला न्हय, कोणाक मॅसेज येयला आनी तांकां रिन्यू आहा, तांकां रिन्यू केला तांकां मातशें इन मेळाय. एवरीवेर हिंग सगळ्या कॅम्प डेट्स आमगे मेळटाय तुमकां, ग्रुपान आहाय. मातशें चॅक करे. आमगे रिक्वेस्ट आहा, जॉइन द कॅम्प एंड टेक द फॅसिलिटी आमी लोकां लागून केल्या. खास करून आमी आमगे सगळे लोकां लागून जायत फॅसिलिटी करताय. तीन भितर ही एक फॅसिलिटी केल्या. उपकार मागता मातशें सुविधा घेवची. प्लीज टेक अवेल दिस फॅसिलिटी ऑफ युअर दीनदयाळ रिन्यू camp which is going on in all the panchayats. All those people who don't have the card, or rather who card is not renewed, who is not renewed, may please go and tell them if they have not received the message. If they receive a message, please go for the slot. फोणेच्या पोर्ट वेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार डॉ. केतन भाटीकार हांणी आयज जोफिलनगर आनी सिल्वानगर ह्या वाठारांत प्रचार केलो. ह्या वेळार तांकां प्रचाराक मेळपी तेंक्याक लागून तांणी खोशी उक्तायल्या. तुमचो कसो चल्ला? सिल्वानगर आसा. सो आमच्या आनी दोनूच वॉर्ड उरल्या म्युन्सिपालिटीचे. हातून ऑलरेडी आमचे 2 राउंड जाले. 3रो राउंड हांव पर्सनली आयला. हाज्या पयलीं युरी बाब आनी एल्टन बाब आयल्या. आनी मागीर दनपारां आमी जोफिलनगर करतले. खूब बरें आहा. सगळे प्रतिसाद बी सामको बरो. कांय टेन्शन ना. आयज आमी फोंडा बायपोलाचे कॅम्पेनिंग आसा आनी कॅम्पेनिंग करता आसतना आमकां एक भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळा आमकां. आयज आमचे भरपूर सगळे लिडर येयल्ले आहा सांगलीर आनी घरोघरी आमी प्रचार करता. प्रचार करता आसतना आमकां अशें दिसता की लोकांची भरपूर समस्या आहा आनी सरकारान तांकां खूब त्रासांक घातलेल्या. तेजे विशयाचेर आयज ते बदल करूंक सोदता. आनी बदल करता आसतना ते सांगता की आमकां तुमकां एक बरो कॅन्डिडेट मेळ्ळा आनी तो कॅन्डिडेट जो आसा आयज तो सगळ्या लोकांच्या काळजान आहा, लोकांक पावला आनी प्रत्येक आकांताक कसल्या डिफिकल्टी तो येता तो तेजे शिवाय आमकां पर्याय ना. जर आयज जर आमी ताका जर दिना जाल्यार डेमोक्रेसी आसपाना अशें लोक सांगता. तो आनी अशें आमी खुबशे आमकां इश्यूज जे लोकांनी आमकां सांगल्या तितून आमकां प्रतिसाद भरपूर मेळटा. भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार रितेश नायक हांणी आयज पुणेच्या सिल्वानगर भागांत कार्यकर्त्यांच्या सांगातान घराघरांनी वचून प्रचार केलो. आपल्या बापायची फोंडे मतदारसंघातली उरिल्ली कामां फुडल्या 9 म्हयन्यांत पुराय करपा खातीर फोंडेची जनता आपल्याक वेचून दितली अशें तांणी खबराकारांकडे उलयतना सांगलें.
गोंय सरकाराच्या आदिवासी कल्याण संचालनालयान राबयल्ल्या मातृत्व येवजणेक मानाचो स्कॉच भोवमान फावो जाला. आदिवासी जमातीन आशिल्ल्या जोडप्यां मदीं जर भुरगीं जावपा खातीर भलायकी विशयक समस्या आसत जाल्यार ती पयस करपा खातीर मातृत्व येवजणे वरवीं ह्या जोडप्याक मजत फावो जाल्या. हे येवजणे वरवीं ह्या जोडप्याक आशिल्ली समस्या पयस करपा खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांनी फुकट भलायकी सेवा उपलब्ध करून दिली, जाका लागून लागीं 350 जोडप्यांनी हे येवजणेचो लाभ घेतलो. आपले सरकार अंत्योदय येवजणेचेर काम करता अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. ट्रायबल वेलफेअर खात्याची मातृत्व योजना ह्या योजनेक स्कॉच ही एक एजन्सी आसा जी भारतभर जे आसा काम करता आनी त्या एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड जो आसा न्ही मातृत्व योजने खातीर जाहीर जाल्लो आसा आनी ह्या संदर्भात विस्तृत म्हायती दित आसतना म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की 2012 ते 17 ह्या कालखंडा भितर हांव स्वताक ट्रायबल वेलफेअर मंत्री आशिल्लो आनी म्हाका दिसता त्या कालखंडाक आमी सादारणशे 22-23 योजना आमी डिझायन केल्यो आनी ताची इम्प्लिमेंटेशन सुरवात केल्लें आनी त्या योजना फाटल्यान की प्रत्येक समाजाक आशिल्लें दुख्ख पिडा आनी तातूंतल्यान त्या एखाद्या मनशाक कसो वयर हाडपाक येता त्या समाजाक कसो वयर हाडपाक येता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करून त्यो आमी स्किमी काडिल्ल्यो आनी तातूंतलीच एक योजना बोजबाय रोमियो लेन क्रमांक लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुकेंत दाखल केल्ल्या केसीचेर आयज म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान गौरव लुथरा आनी सौरभ लुथराक सशक्त जामीन मंजूर केल्या. पूण तांचेर हेर प्रकरणांत केस सुरू आशिल्ल्यान ह्या दोनूय भावांक आदयेतूच रावचे पडटले अशी माहिती लुथरा हांचे वकील पराग राव हांणी सांगलें. Yes, finally it has been granted. It's a conditional bid with the usual conditions. We don't have the copy of the judgment. It has been pronounced. So once the judgment copy is available, we will know on what grounds it is granted. Amount is I think 50,000 surety and 50,000 bail bond. But all those details are related. But he has pronounced. But basically they are usual conditions of the bid. दाबोळीच्या प्रभू विओलेटा ह्या इमारतीन रावपी रहिवाशांनी आयज सचिवालयान भलायकी सचिवांची भेट घेवन दूषित उदकाक लागून उप्राशिल्ल्या गंभीर परिस्थितीची तांकां म्हायती करून दिली. येता त्या सोमाराक परत एक फावट ह्या रहिवाशां वांगडा बसका जातली अशें भलायकी सचिवांनी सांगलां. थळावे आमदार ह्या घडणुके कडेन आड नदर करता हाचें कारण आमकां खबर ना, पूण खासदार विरियातो फर्नांडीस आनी सरपंचान हो मुद्दो सरकारा मेरेन व्हरपाक आमकां मजत केल्या अशें एका रहिवाशान सरकारा कडेन उलयतना सांगलें. आमी ऑलरेडी MLAच्या ऑफिसान वचून वाडे ताका ऑलरेडी लेटरूय केल्ली आसा सर. ओके पळय आतां तुमी आमचे कडेन प्रश्न विचारता ते सारके आसा, पूण तो आतां कित्याक येना पळय ते म्हाका खबर ना. तुमकां सोल्युशन तरी हाडला ताणें? ना सर पळय आतां तो येवकूच ना. आतां मेन म्हणटा ते आतां आमी एज अ पर्सनली मिडिया कडेन मागता सर हे तुमी मातशें ते कडेन वचून विचारलेलें बरें. कित्याक आयचो दीस पर्यंत आमचो फकत MP येयला विराटोन आमचे सगळे आयकून घेतलेले आसा आनी सेकंडली म्हणटा पळय ते आमचो सरपंच येयला. सरपंच इन टच आसा ना म्हणना. सरपंचाचे 2 पार्टी येयला आनी प्लस सरपंचान आमकां हेल्पूय केला की हेल्थाच्या लोकांक बीन हाडपाक. सो आयचो दीस पर्यंत आनी एज अ गव्हर्मेंट ऑफिशियल फकत एकलो कोण तालाटी येयला तेणें बेश्टें इन्स्पेक्शन केला गेला. आनी अदर देन दॅट ते गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्ड आपणाचे ते नॉर्मल हे वॉटर सॅम्पलिंगाक येयल्ले आनी हे ते STPचे. सो इतलेंच आतां सद्याक जाल्लें आसा. आतां कित्याक मिनिस्टर कोण येना कितें ते आमकां कांय खबर ना. सो तेणी सांगलें की बाबा तांकां खबर नासली वॉट इज द टोटल डेप्थ ऑफ द इशू. सो तें आयकून आनी आतां मांडे तेणी इमर्जन्सी मिटींग केली. ह्या मुद्द्याचेर आमकां योग्य उपाय सरकारान दिवचो आनी जेन्ना आमकां डायरिया सारक्या दुयेंसा कडेन तोंड दिवचें पडटा तेन्ना उदकाची चड गरज आमकां आसता हे संबंदीत लक्ष घेवचें अशें आवाहन रहिवाशांनी केलें. त्या भाशेन आमी परतून सांगतात आयचो दीस पर्यंत आमचो फकत एक MP येयल्लो आसा, एकलो तालाटी येयल्लो आसा आनी आमचो सरपंच येयल्लो आसा. मामलेदारूय ना? मामलेदार लेगून ना. मामलेदार येवंक ना, नो म्हण डेप्युटी कलेक्टर येवंक ना, नो म्हण कलेक्टर कोणूच येवंक ना. आतां आमी कितलोच टायम जालो तुमी मिडिया थ्रू आमी मागता की बाबा बिल्डरान येवचो म्हणून तो येना, नो म्हण कोणूच येना. सो आमकां अजून हितून कितें ना आमी आतां स्ट्रेसान धांवल्ले आसा, खुबशे आमचे लोकूय वेकवेट जाल्ले. सो आमकां एक आतां वाज कशी येयल्ली आसा. आमी आतां होप सोडलेलो आसा.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला राज्यातल्या पंचायतींक घटमूट करपा खातीर आनी सुदारणांचो नियाळ घेवपा खातीर बसका जाली। हे बसकेक पंचायत मंत्री मोविन गुदिन्हो आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। नितळ गोंयच्या वचनबद्धते खातीर कोयर वेवस्थापन पद्दत आनी वाडोवपाच्या उपायांचेर ह्या बसकेंत मुखेलपणान विचार जालो। दर एका गोंयकाराच्या जिणेचो दर्जो सुनिश्चित करपी कार्यक्षम, जापसालदार आनी लोककेंद्रीत थळावें शासन उभारपाचेर सरकाराचे लक्ष आसा अशें तांणी सांगलें। पुराय देशान पीएनजीच्या विस्ताराची गती कायम दवरपा खातीर राष्ट्रीय पीएनजी मोहिमेचो दुसरो पावंडो 30 जून 2026 मेरेन वाडयला। शारी गॅस वितरण संस्थांक घरगुती पीएनजी जोडणी दिवपा खातीर गती दिवची अशे आदेश सरकारान दिल्यात। मार्च म्हयन्यांत घरगुती, वेवसायीक, वसतिघरां, खानावळी आनी हॉटेलांनी 3 लाखां परस चड पीएनजी गॅस जोडणी दिल्या। 1 मार्चा सावन आयज मेरेन सरासरी 50 लाखां परस चड घरगुती एलपीजी सिलिंडराचें वितरण सरकारान केल्या, अशी माहिती पेट्रोलियम आनी सैमीक गॅस मंत्रालयान दिल्या। आयच्या नवो आयकर कायदो 2025 लागू जाला। ह्या कायद्यान 1961 वर्साच्या पोरण्या आयकर कायद्याचो जागो घेतला। ऑडिट कर नाशिल्ल्यान करदात्यांक ITR 3 आनी ITR 4 दाखल करपा खातीरची तारीख वाडोवन 31 ऑगस्ट केल्या। पोरण्या कर प्रणालीन 2 वेगवेगळी आर्थीक वर्सां आसतली, पण नव्या प्रणालींत आतां एकूच वर्स आर्थीक वर्स आसतलें, जाका लागून कर भरतल्यांक सोंपेपणान तो भरपाक मेळचो आनी ताचो परतावो मेळपाक लेगीत त्रास जावचे न्हय। भारतीय रेल्वेन प्रवाशांच्या सोयी खातीर तिकेट बुकींग आनी तिकेट रद्द करपाच्या खातीर नवो नेम लागू केला। रेल्वे सुटपाच्या 8 वरां पयलीं मेरेन जर तुमी तिकेट रद्द केले जाल्यार रिफंड मेळचो ना। चार्ट तयार जाल्या उपरांत रेल्वे सुटपाच्या अर्दे वर पयलीं प्रवासी आपले चडपाचे स्थानक बदलपाक शकता। इंडियन प्रीमियर लीग सर्तीच्या मंगळाच्या खेळान पंजाबान गुजराताचे 3 गडे राखत जैत मेळयले। पंजाबान पयलीं खेळटाना 20 षटकांत 162 धांवड्यो केल्यो। उपरांत खेळपाक देविल्ल्या पंजाब पंगडान लक्षाचो पाठलाव करीत 7 गडे वगडायत 165 धांवड्यो केल्यो। आयज लखनौ 8 दिल्ली खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर जातलो। IPLान आयज मेरेन ह्या दोनूय पंगडां मदीं 7 खेळ जाल्यात, जातून 4 फावटी दिल्लींत जैत मेळ्ळा जाल्यार 3 फावटी लखनौ पंगडाक जैत मेळ्ळा। लखनौ पंगडाचे मुखेली ऋषभ पंत हांचेर सगळ्यांची नदर आसतली, जाल्यार दिल्ली पंगडा मुखार फलंदाजीचो आरंभ कोण करतलो हाचो प्रश्न आसा। दिल्ली पंगडाची कशा पद्दतीची तयारी चालू आसा हे विशीं दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनाचे सचिव अशोक शर्मा हांणी फुडली म्हायती दिल्या। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणेचे चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 25 अंश सेल्सियसले नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसामच्या धेमाजीत जनसभेक केले संबोधन। भारतीय जनता पक्षाचे सरकार मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हांच्या फुडारपणा खाला घडटले, प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो विश्वास। देशान जायत्या प्रमाणात कच्चे तेल आनी सैमीक वायूचो सांठो उपलब्ध आसा। खरीप पिका खातीर लागपी बी लेगीत जाय तितल्या प्रमाणात शेतकामत्यांक मेळटले, आंतर मंत्रालय पत्रकार परिशदेन म्हायती दिली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्वताची गणना करून गोंयांतल्या जनगणनेक केलो आरंभ। जनगणनेक लोकांनी तेंको दिवपाचे मुखेलमंत्र्यांनी केले आवाहन। आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या मातृत्व येवजणेक स्कॉच भोवमान जालो फावो। सरकार अंत्योदय येवजणेचेर काम करता, मंत्री तवडकर हांणी सांगलें। आयच्या नवो आयकर कायदो 2025 जालो लागू। नव्या आर्थीक वर्साक रेल्वेच्या तिकीट आरक्षण आनी तिकीट रद्द करपाच्या नेमान जाला बदल। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।